एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पूट देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. जोळी मोळी शिंपडलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. दुंबरेन आनी दात काळोखाक लागून जोय जोय त्यो सांडून गेल्यात, थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. जे देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांकां पोट भरतलो. जेरुसलेमाचे उंचले दोंगर तांकां चोरव दितले. थंय बरो चोरव आसलेले जमनीर त्यो विसव घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरव घालतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो करतलो. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पूर. सांडलोलेक हांव सोडटलो, दुखवलेचे गाय बांदतलो आनी अशोक जाल्ल्या तिका गोट धरतलो. मोती आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसो तूं दिताय. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीस मार्गार म्हाका चलयताय. स्वभाव परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोण्यात हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजें ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्याक खोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. स्वभाव परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर तूं उडटाय. देवदाना तुज्या मोगाची. स्वभाव परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत कोण्यात हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. सांगाती दांड्याक खोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. स्वभाव परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, ओचित्र गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. स्वभाव परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच उणें म्हाका ना जाला. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय
खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताचे रोगता लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या. म्हणटूच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत. म्हणटूच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताचे जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां थारोवन दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागून काडल्यांत देखून ताणें ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यांत देखून आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवें आमी खुशाल आसा. देवाची उतोर्ये, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळ्यांक वळखता आनी म्हज्यो त्यो शेळयो म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक एक वपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरू सांडत जाल्यार ती न्हंयान न्हय रानांत सोडून एक सांडला ते मेळो सोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी ते मेळ्ळे उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांडलोले मेंढरू मेळ्ळे म्हूण म्हाका पोरबी दियात. त्याच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलोवपाची गरज नासलोल्या न्यान न्हय बऱ्या मनशा पासत संतोश जाता. त्यावून अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बोतलीत जाल्यार संतोश सरकार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पातक्यांचे दूख आनी स्वर्गार आनंद. आयचे वाचल्यांत जेजू आपल्या सिसांक उगडास करता की ताचो आपल्या जिविताचो मुखेल हेतू असो की पातक्यांक व देवा सुरशिलीं पयस गेल्यांत तांकां परतून देवा सोवें एकठांय करूंक. ह्याच पासत तो आपूण सगल्यांनी पाचलोल्या पातक्यांक पब्लीक सिनर्स मदें उठता बसता. जे कोण आपूण सांत भोक्त म्हूण समजतात ते जेजूक पयस जातात आनी किकोंटूय करतात. पूण एक खरो बरो गवळी न्यान 99 शेळ्यांक थंयच सोडून सांडलेले एके शेळयेक वन लॉस्ट शीप सोदूंक लागता. जेन्ना ती एक शेळी ताका परतून मेळटा तो खुशाल जाता आनी आपल्या इश्टां मित्रां सांगाता संबरोम मनयता. जेजू फुडें समजावन म्हणटा, ह्याच भाशेन स्वर्गा राज्यांत घडटा जेन्ना एक पातकी मनीस आपल्या पातकांची दूख धरता आनी देवा सुरशीं परतून येता. जिविताचो संदेश. जो मनीस आपलें पातकां वळखून घेना आनी दुखूय धरिना तो मनीस सांडलेल्या आनी परत येतल्या पासत जो समोरोम स्वर्गा राज्यांत मनयता तातूंत ताका वांटो फावो जावचो ना.